पणजेचो सांतिनेज क्रीक आणि प्रदूषण हे समीकरणूच जावन रावला। ह्या क्रीक निवळ करपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, मात कितेंय केल्यार हो क्रीक निवळ जायना। हाचे फाटलें कारण सोदून काडलें जाल्यार पणजेच्या एसटीपी प्लांटाचें नांव सामकार आयलें। हो क्रीक दूषित जावपाक एसटीपी प्लांटूय कारणीभूत आसा। पळयात हो खासा रिपोर्ट। एसटीपी प्लांटांतल्यान संडासाचे उदक ह्या क्रिकांत सोडटात असो आरोप जायते जाण करताले, पूण एका वेळार पणजेचो मेयर सारख्या जबाबदार पदाचेर आशिल्ल्या व्यक्तीन पयलेच फावट ह्या आरोपाची पुष्टी केल्या। गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आदलो महापौर उदय मडकयकार हांणी टोकार आशिल्लो हो एसटीपी प्लांट संडासाची घाण मोठ्या प्रमाणाचेर सांतिनेज क्रिकांत सोडटा असो सनसनाटी आरोप केला। जेन्ना तांचो प्लांट ओव्हरलोड जाता तेन्ना ते घाणीचे उदक क्रिकांत सोडून दिता। त्याच खातीर सद्दां सांजे हाचो उग्र वास येता। आपूण मेयर आसतना एकदा कलेक्टर कडेन कागाळ करून प्रदूषण नियंत्रण बोर्डा वांगडा ह्या प्लांटाचे इन्स्पेक्शन केल्ले अशें ताणें सांगलें। कांय लोकय आपली संडासाची घाण ह्या क्रिकांत सोडटात अशें तांणी सांगलें। जे मेरेन एसटीपी आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडपाचे बंद जावचे नात ते मेरेन हो क्रीक केन्ना निवळ जावचो ना अशें तांणी सांगलें। सांतिनेज क्रीक हो सगळो लॉंग पेंडिंग हो इश्यू हो। आमी पयला प्रत्येक इलेक्शनाक प्रत्येक जाण आपापले जे कोण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले ते सांतिनेज क्रिकाचो हो इश्यू मेन्शन करतालेच, पूण हे खंयच केन्ना सॉल्व करपाक जालें ना। आनी मातशे गेल्या वर्सा म्हाका दिसता तालिगांवच्या आमदार आनी पणजेच्या आमदारान खंय तरी फुडाकार घेवन हो क्लीन करपाक स्टार्ट केलो, पूण तो म्हणटा तसो क्लीन जावना। ताका बरें व्हडलें काम आसा तें आनी खर्चीकूय काम तें, म्हणजे तितून तसो एक बजेट ताका स्पेशल बजेट जाय। पूण स्मार्ट सिटी कडेन इतके पयशे आसल्या कारणान तेंच्यांनी ते फूल फ्लेज खरें म्हणल्यार हातीन घेवंक जाय आसलें, पूण जे कामराबाट एवरी इयर बुडटाले ते खंय तरी गेल्या वर्सा बुडोवंक ना, म्हणजे खंय तरी तो मातशें तरी क्लीन जालें। पूण आमी परत आतां फोटो पळयल्या जे हे 15-20 दिसान की परत तो त्या नालान परत कचरो जाला, हें जाला। मेन हेका कारण जे कितें आसा ही सेवेज डिपार्टमेंट स्वता सेवेज पयलीं थंय सोडटा, एकदां तेंचे ओवरफ्लो जेन्ना ओवरलोड जाता हेंचो ते सोडटा। प्रत्येकानी थंय आपली ती हाडल्या गटरां डायरेक्ट थंय घराची जी आसा ती सगळ्यांनी आपली सेवेज थंय सोडिल्ली आसा। ह्या खातीर ती परत तेंची ती पयलीं सील जावंक जाय। सेवेज डिपार्टमेंटान स्वता जे सोडटा पळय ते पयलीं बंद केल्यार तुमी तो पळयला तो वास येता पळय तो हे घरां बारीक बारीक घरांचेर सोडटा तेजो वास न्ही हो लार्ज क्वॉन्टिटीन तुका जेन्ना हो ती सेवेचेर सोडटा डिस्चार्ज जाता त्या हेतून नालान तेन्ना तो वास तो इतको उग्र वास येता। हो पयलीं तुमी स्टॉप जावंक जाय आनी जो पर्यंत हे स्टॉप जायना हो क्रिकाचो इश्यू हो सदांच हो इश्यू तसोच उरतलो। पण ते म्हणटा आमी सोडत ना म्हणटा सांगना ते हांव मेयर आसतना हांवें डावन द रोडार हांव ते रेस्टॉरंट आसा DTR म्हणून थंय हांव जेवपाक डावन ते DTR थंय रातचो जेवपाक आशिल्लो। सारको स्मेल आयलो म्हाका, एक 9ची गजाल ती 9, 9:30। पूण हांवें कलेक्टराक समतें दुसरें सांगलें, हांवें अशें जालां वास म्हणलें येता ते पोतान म्हणलें सामको उग्र वास तो म्हणलें खंय तरी म्हणलें सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा। ती म्हणली पोल्युशन बोर्डाक आपया। तिणें व्हडली मिस्टेक केलें, पोल्युशन बोर्डाक सांगलें आनी सेवेज डिपार्टमेंटाकूय सांगलें की आमी इन्स्पेक्शनाक येता। सेवेज डिपार्टमेंटान ते 2 दीस कांयच सोडलें ना। पोल्युशनाचें हें तांकां तो रिपोर्ट तांकां सारको तो क्लीन मेळ्ळो। परत तुमी आतां वचून पळया, तुमी सांजचे तुमी बसा थंय वचून तुमी 9, 9:30 असो उग्र वास येता, म्हणजे सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा ते कशें कबूल जातले? हे सांगचेच ना न्ही आमी सोडटा म्हणून। पूण ही खरी गजाल आनी जो पर्यंत सांतिनेज क्रिकाचो हो व्हडलो इश्यू आसा हो जो पर्यंत इश्यू हो ते पयलीं स्टॉप जायना ही सेवेज ते डिस्चार्ज करपाक तो पर्यंत हो इश्यू असोच पेंडींग उरतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजे सावन सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।